बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासू तुमचे सव्यासू प्रतीच्या बाबडीने पवित्रतेन फावते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणींदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच जांकवार मरेक सगल्या दिवदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को विसा काकूत को विसा प्रार्थुया. सर्वेस्परा स्वताच्या आनी शांतीच्या बापा, धर्म तांचे शिकवणेन तुवें पवित्र सभेक दिल्लो भावार्थ मनशांच्या झगड्यां वरवीं धवधोळ ना जावंक आनी सगळे पवित्र सभेन तीर शांती सांबाळूंक भाग्यवंत इरिनेव तुजो धर्माध्यक्ष आनी रोगसाक्षी मोरो पर्यंत वावुरलो. ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ आनी मोग वाडय आनी एका मनाचे आनी एका काळजांचे आमकां करून तुजे शांतींत आमकां सांबाळ. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चक्र देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. झेदेकियाच्या राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याचे 10 तारखेर बाबिलोनाचो राजा नाबुकोदनजर आपल्या लश्करांक घेवन जेरुजाल्याक आक्रमण करूंक आयलो. शारा मुखार ताणें आपले तोंबू ताणले आनी मातयेचो बांद घालो. आनी झेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत शार वेदो घालून उरलें. 4थ्या म्हयन्यात 9 तारखेर शारांत भूक पडलेली आनी लोकांक जेवंक खावंक नासलें तेन्ना शाराक एक खावटें घालें. कालदेकाराक शाराक वेडो घालून आसले. तरी रातया राती सगल्या झुजाऱ्यांक घेवन राजाच्या पोरसा लागीं आसलोल्या 2 दुर्गम मदल्या दारवट्यांतल्यान राजा भायर सरलो आनी आराबाचे वाटेक लागलो. कालदेकारांचें लश्कर राजा फाटल्यान गेलें आनी जेरिकोच्या मोलांनी ताका धरलो. ताचे बरोबर आसले ते झुजारी जोली मोली शिंपडले. कालदेकारांनी राजाक धरून
रिबलाक बाबिलोनाच्या राजा मुखार हाडलो. ताणें ताची जोडटी केली. ताचे हुजीर झेदेकियाच्या पुतांक गोमटी कातरून जिवेशी मारले. ताचे दोळे उमटून काडले आनी ताका सांकल्यांनी बांदून बाबिलोनेक व्हेलो. बाबिलोनाच्या राजा नाबुकोदनोजराचे राजवटकेच्या 19व्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत 7 तारखेर नाबुजादान चौकीदारांचो नायक आनी बाबिलोनाच्या राजाचो एक सरदार जेरुजाल्यांत भितर सरलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर लासलें आनी राजमाल आनी जेरुजांतलीं सगळीं घरां उल्पान उडयलीं. चौकीदारांच्या नायका बरोबर आयिल्ल्या काल्देकारांच्या लश्करान जेरुजाल्या भोंवती आसलोलीं दुर्गां मोडून उडयलीं. शारांत उरलेले लोकांक आपल्या राजाक सोदून बाबिलोनाच्या राजाचे फौजेन भितर सरलोल्यांक आनी सगल्या हेर चालत्या लोकांक नाबुजादान चौकीदारांच्या नायकान बाबिलोनेक निर्वाशी करून व्हेले. दाका मोल्यांत आनी शेतान वावर करूंक चौकीदारांच्या नायकान गरीब लोकां मदल्या थोड्यांक दवरलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. आमचो जबाब हे परी जातलो. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताल्लेक पाकून उरूंक. पत्तून म्हणया. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताल्लेक पाकून उरूंक. बाबिलोनाच्या नदीच्या तोडीर बसून सियोनाचे उबाल आमकां येताले तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिरव्या रुखांचेर आमची सितारां आमी उमकालूं सोडलीं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताल्लेक पाकून उरूंक. तेन्ना थंय आमकां धरून व्हेली ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हेल उपद्र हाडटले तेच आपणाक खुशाल करात म्हूण मागून सियोनांत गायतल्या तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताल्लेक पाकून उरूंक. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्यांच्या देसान कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरून जाल्यार जेरुजाल्या हो म्हजो उजवो हात धरो. जबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताल्लेक पाकून उरूंक. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार सगल्या म्हज्या सुखा वयर जेरुजाल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताल्लेक पाकून उरूंक. जबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताल्लेक पाकून उरूंक. उद्गाराक सगळीं बी रावया. Alleluia, 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 alleluia. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो. तुमचे सव्यासो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकांचे उरपोंची ताचे फाटल्यान गेल्यो.
तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका जाय, तूं नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोंडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तांकां हें सत्तावें जावचे खातीर मोइजेसान फर्मायलोलें दान दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज 2 उतरां नियाळूंक सोदतां. संतोसांतलीं काडप आनी संतोसान हाडप. कित्याक वाचपा हेंच सांगतात. पयलें वाचप आमकां स्पश्टपणी चित्रायता, विवरण कोता, डिस्क्रायब्स दी एक्झायल इन बेबिलॉन. जे भाशेन इस्रायल पोरजेक निर्वाशीत करून व्हेल्लीं, कित्याक इस्रायल राजा हारलोलो आनी बाबिलोनियेचो राजा नाबुकदनेजार जिखलोलो आनी ताणें येवन सारकें निसणटण केलें. लोकांक सांखळी बांदून, ही बाउंड देम इन चेन्स, आनी सगल्यांक पेट घालीत बाबिलोनाक व्हेलीं. कित्याक आतां गुलाम आहा तुमी, आतां तुमी फ्री नाय, सगळें मेकळेपण गेलें. ऑल फ्रिडम इज लॉस्ट. इस्रायल आनीक उरूंक ना. राजाचे दोळे काडले. राजा मुखार तेगे पुतांच्यो घोमटी पिडून काडल्यो आनी तांकां बांदून व्हेलें. जाल्यार हेर पोरजेचें कितें जातलें? सगळ्यान जीं कोण उंच उंच शिंकलोलीं, कुळवंत मनशां आसलीं, एरिस्टोक्रेट्स आमी म्हणटा हांव, जीं टॅलंटेड आसलीं, जीं फामाद आसलीं, जावं बरोवपी, गावपी, जावं वेगवेगळ्या भासांनी आसलीं, तांकां सगळ्यांक सांखळीन आनी दवरलीं सारकीं त्या काळाच्या वर्गा प्रमाणे सारकीं सकल शेत कामत करतलीं. पूण शेत कामत तरी करूं जाता? शेतान इतलें मीठ घालें की शेतान पीक जावचें न्हू. कितें रोयलें पिकपा ना, कित्याक आतां शेत हार जालां. म्हणजे गांवां रावोन लेगूत वळवळोन तो मोतलीं. कोणाची पदवी दाखोवंक? नाबुकदनेजार तुमचें जिखला आनी तेक लागून तुमकां हें सगळें सोंसचें पडटा. शुभोत्मा कोडकार येता, सायबा, म्हाका नितळ कर. जेजू म्हणटा खुशी, वोय म्हाका खुशी, आनी जेजू तेका नितळ करता. एके भाशेन तांकां जो संतोश आसलो, इस्रायल पोरजा देवान आपणायलोली पोरजा, म्हजी काशा पोरजा, माय पर्सनल पीपल म्हूण दवरलोलीं, स्पेशल पीपल म्हूण दवरलीं, सारकीं खास लोक म्हूण दवरलोलीं. आयज तांकां भायर उडयलीं इस्रायल देशांत. कित्याक हो देश देवानूच दिल्लो, दूद आनी मोव व्हांवतलो देश. तांकां तितून तो काण वसाय, खंय वयताय तें वसाय. हें जालें. संतोसांतलीं काडलीं आनी एक संतोसां हाडलें. कोडकार ताका भायर आयलोलो. आयज ताका नितळ कोन्न पोत्तून जेजू ताका समुदायांत धाडटा. प्रितीच्या बाबळीनो, अशें देव कोत्ता. देवान सगळें दिलां आमचे पासत. आमी ती आमचो संतोश पेडे कोता. आनी पेडे कितकोन कोता? एक कोड मनशाक म्हणल्यार पातोक ह्या पासत कुमसार जायात आनी तुमचें पातोक पुसून काडात आनी मागीर संतोश मेळटलो. तुमी सगळीं म्हणटलीं, फादर आमी कुमसार जाताय न्हू, पूण तरी पासून आय एम नॉट एबल टू एक्सपिरियन्स जॉय. इतलें कुमसार जालो हांव, सदां कुमसार जाता हांव. आनी थोडी म्हटलें हांव दिसपटी कुमसार जाता. पादिगार पातकूर वाजेल आसतलो, पूण तरी पासून हांव कुमसार जाता. पूण तरी पासून म्हाका संतोश मेळटा. आय कॅनॉट एक्सपिरियन्स जॉय. 3 वस्तू हांव दवरता. तूं कुमसार कशें जाता तें कर. जाय ते पावटी आमी कुमसार जाता. पातोक सांगता हें पातोक केलें, पूण तरी पासून इच्छा ना पातोक सोडपाची. हांव मोतीन चिंता केन्ना पयलीं संदी मेळटली हें पातोक करूंक. कित्याक हे पातका वरवीं इल्ली तरी मोजा म्हाका मेळ्ळ्या. आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड अ लिटल प्लेजर. फॉर दॅट लिटल प्लेजर आय वील कमीट दिस sin 100 times. It is almost like प्रवाद्य
म्हणणेच्या पुस्तकांत आसा प्रवादी चुकलो हांव म्हणणेच्या पुस्तकांत आसा परतून परतून मनीस पातो कोती अशें की सुणे आपणें उंकलोलें थिंग पोत्तून पोत वयता लेवोंक चाकूंक वास घेच्या उंकलोली वस्त बरी न्हू ते प्रमाणे दुसरे सुवातेर आमी लोचताय आवय पाद्री कितें म्हणटलो पाद्री कितें तो गांवचो पादिगार जावं गांवचो कूर जावं दुसरो ना शितो म्हाका कितें चिंतलो लॉज आरे पाद्री बरें लॉजप कितें पाद्री तरी तूं म्हणटाय देवा उपकार तूं फादर तूं आमकां जेजूस तूं फादर आनी इतलो मोग आनी इस्तिमोसान दिवपा सोदताय जाल्यार कुमसरा लॉजचे नाकात कुमसरा वेळार एक पाद्री कुमसरा वेळार कितें सगळे वत पाद्री न्हय फकत आल्तेर क्रिस्तूस पूण पाद्री इप्से क्रिस्तूस पाद्री क्रिस्तूस ही इज नॉट ओनली अनदर क्रायस्ट ही इज क्रायस्ट हिमसेल्फ जाल्यार क्रिस्ता बरें कित्याक ही लॉज क्रिस्त तरी तुमगे सगळ्या जाणां लॉजेप आनी कितें लॉज सोडून दियात वसात कुमसा जात आनी तिसरे सुवातेर आयज आमगे मनान जाय चड गिन्यान आहा गिन्यान आमी चड शिकोन शिकोन वाडयलां तेका लागून डिजओबिडियन्स कुमसा हांव लोक कुमसार कोत्ता तेदोना कितें सांगलें ना ना जस्टिफाय कोतलें येश न्हू तें फादर तें शारे कुमसरा येयलें कित्याक कुमसरा कालतिकायन तोंड बंद कर कालतिकायन मानून घे तुगे गोत तुगे पातकाची आनी घे फादर कितें सांगो तें आयक ना ओल्ड डिस्कुसांव तरी करूंक जाय डिस्कशन तरी करूंक जाय ओल्ड डिबेट करूंक जाय ओल्ड आर्ग्युमेंट तरी करूंक जाय जाल्यार कुमसरा येयनाका या क्लॅरिफिकेशन मागप एक न्हू क्लॅरिफिकेशन मागप पूण नाच तें नाच पातोक सांगतले ना तेजे इश न्हू तुमी कुरपेन येयलें जाल्यार पात कुमसराक जाल्यार आतां कुमसार कोत तेका कितू व्हड कुरपा आसतली आनी थोडे पाद्रींक हेसो कुरपा आहा सारक कोटा हितून पातोक सांगो कमेज कोटा कित कित केलें तें थोडे हांगकडे येता वय वय फादर तेशें मागीर हें सांग हें कोण सांगो सोदना जाल्यार आयज सोजमुया आमकां की आमी कित कोन्न कुमसार जाताय हो साक्रामेंट दिल तो देवाचो संतोश सदांच भोगूंक this sacrament is given so that we perpetually enjoy rejoice in the Lord पूण ना आमी ती मेळयतलीं आमी ती सगळें ओगडायतलीं मागीर बोवाळ कोणाक आमी संतोशान तूं काळी संतोशान तूं कळी दुसऱ्या संतोशा हाळी दुसऱ्या हाळी कित्याक तुमी तुमकांच पुर्ती नापुर्ती केली चिंतुया आनी आयज जेन्ना ही वाचपां आमकां उलो कोत्तात पातकाकूय लिमीट आहा कितू म्हण पातक कोतो तूं एक दीस देव होर चाबूक मातलो देव चाबूक मातून आमी देवा पाडे म्हणटाय देव पाडे न्हू तूं पाडयलो खंयचे आवयक नाका भुरग्याक तापटापाक खंयचे बापायक नाका भुरग्याक चिमट काडूंक पूण भुरगीं कोताय आत वयर काण थापट मारूंक आनी चिमट करून तेसो भुरगीं आमी जावंक न्हू आत वयर चल जाल्यार देवालो आमचे आशिर्वाद दिवपा आत वयर चल जाल्यार आमकां शाबासकी दिवपा आमगे फाटीचेर एक पॅक्ट कशें न्हूय तापटापा न्हूय चिमटापा कित्याक देवान तापट मारल्यार आमच्यान घेवपा जावपा ना भेटून आमी गायन गावया बापाक मानना C8 पान 31 C8 पेज 31 बापाक मानना गोड गोड बायलो जाय गाडसाची कोरी भोगती ताका नाका बलिदाना जाय बेल्याची दोया प्रिती मोगाळ बापा मान तुगे
उबी रावया. मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेवन बापा भाग्यवंत इरिनेवाच्या परबे दिसा तुजे मोहिमेच्या मानाक आमी भेटयता तें बलिदान दयन स्विकार कर आनी पवित्र सभेचो बाबात शाबेत सांबाळून तिच्या एकवटान तीर रावंक तुज्या सासणीक स्वताचो मोग आमच्या काळजांत पेटय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सभा आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळ्यांनी सत्ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परीन तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें तांचे असक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन पोरजोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमे निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. संसार गोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्वराची नावी येता ताकासो उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणेक कराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबडीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सोरकाळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक
आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या भावार ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड जेजूक आमच्या काळजान शिवताना गायन गावया. राजाचें जेवण D30 पान 67, D37 पेज 67. सोर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या बेसाचे, राजकुराच्या लग्नाचे, राजकुराच्या लग्नाचे. सोर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या बेसाचे, राजकुराच्या लग्नाचे, राजकुराच्या लग्नाचे. आगोसरा घालून दोगी राजाच्या जेवणाक सोगी, वचूया दादोस व्हडी, वचूया दादोस व्हडी. आगोसरा घालून दोगी राजाच्या जेवणाक सोगी, वचूया दादोस व्हडी, वचूया दादोस व्हडी. भुरग्यां सोद बायलो दादले, दोनी चाकर ल्हान व्हडले, बरे वायट आसा तितले, बरे वायट आसा तितले. भुरग्यां सोद बायलो दादले, दोनी चाकर ल्हान व्हडले, बरे वायट आसा तितले, बरे वायट आसा तितले.
प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा बागेवंत इरिनेवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुळी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. मोरो प्रियान आपलो बाबार सांबाळून सर्गींचो आनंद आनी रोग साक्षांचो मुकुट तो जोडूंक पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पोसणा वरवीं आमी त्याच बावार्था प्रमाणे जिवंक आनी कोरें पवित्रपण जोडूंक तोच खरो बावार्थ आमच्याय काळजांनी वाडय. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां 29 तारीख 29 जून फाल्यां बागेंत पेद्रू आनी पावलो हाची दोबाची परब. इगोर्जेंत मिसां सदांचे परी 6:30 आनी 7:30. फाल्यां कारण जालें बागेंत पेद्रूची परब दोबाच्यान संभ्रमतात. थंय मिसां 6:30, 8 आनी 9:30 वाजता. घडटा जाल्यार वचून तुमी फेस्ताच्या मिसांनी वांटो घेवचो. परवां सांजेर आयतारा सांजेर सिनियर सिटीजन्स हांचो प्रोग्राम सिनियर्स हॅव टॅलंट 5:30 मिसा उपरांत तो सुरू जातलो आमच्या हॉलांत. येवन सिनियर सिटीजन्सांक उर्बा दिवंक हांव मागतां. हांवें अनावन्स केल्लें तेर्सा बाबतीं एक फिडबॅक आयलो तो म्हणल्यार फादर शाबास कितें न्हू आसात लोक रावतात हांव दिन वाचतां. जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारता ह्या आल्तरार रावता तुमी आयकतात आनीकूय लोक रावचो म्हूण मागतात. तेच करात सायबणी कडेन तुमगे जिवितांत संतोश आहा तो केन्नाय काबार जाचना. ते सदांच करचो. जाय जाणा फादर इगोचें कित्याक कितें आहा तेच केल्यार आनी कितें आहा तेच करूं जायना म्हूण खूंय आहा आमी तेच कोत्ता. दुसरे मीस जातूच तुमकांय आमंत्रण कोत्ता तुमी रावचें तेर्सांत वांटो घेवचो. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. खुशाल सदांच F13 पान 9 आनी 1 F13 पेज 91. खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे ओगात जिवीत एकूच बरे आवडा जिवीत हे कोरे खुशाल